कोंकणींतल्यान मुळाव्यो शाळा वाडपाची गरज आसा. हांगा सरकार ही आडखळ. हांव राजकारण उलोवंक सोदना, फक्त कितें घडटा राजकारबारांत तितलेंच सांगता. कोण करता हें म्हत्वाचें न्ही, कित्याक सगळीं सरकारां तेंच करीत आयलीं. फाटलीं 3 वर्सां सरकारा कडेन 8, 22 आनी 24 अशे अर्ज पावल्यात कोंकणी शाळा उगडून दिवची म्हणून. आनी 3 वर्सां हे सगळे अर्ज सरकारान वेस्ट पेपर बास्केटांत पडयले. सरकाराक शिक्षण चलोवंक येना. तुम्ही जर सगळो शिक्षणाचो इतिहास जर गोंयचो काडून पळयलो, सरकाराक शिक्षण चलोवंक येना. जशें सरकाराक संजीवनी कारखानो चलोवंक केन्ना आयलो ना, तेच भशेन सरकाराक शिक्षण चलोवंक येना. कांय शेंकडे सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्या. कोणाच्यान नांव म्हणूं जाता, सरकारूच मान्य करता इतल्यो शाळा बंद पडल्या. कित्याक बंद पडल्यो? सरकाराक प्राथमीक शाळा चलोवंक येना. जर तुमकां तें काम येना, जे कोण करूंक सोदतात तांकां तरी करूंक दियात. आनी जर तें सरकार सातत्यान सतत 3 वर्सां करता जाल्यार म्हजे नदरेन ते गोंयकारांचो अपमान करता, गोंयचे भाशेचो अपमान करतात, लोकभाशेचो अपमान करतात, राजभाशेचोय अपमान करतात.